पोंडा बायपोलसांत 150 पोस्टल बॅलेटा विशीं भारतीय वेंचणूक आयोगाकडेन बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केतन भाटेकर हांणी केला। मतदानाची गुप्तताय सांबाळटना पारदर्शकताय राखपाची गरज आशिल्ल्याचे सांगून तांणी सगळ्या उमेदवारांचे उपस्थितीत ही मतपत्रिका नष्ट करच्यो वा आयज मतदाराकडेन परत करच्यो असो उलो मारला। वेंचणूक प्रक्रियेची अखंडताय राखपा खातीर आनी मतदाराचो वेवस्थेचेर विश्वास दवरपा खातीर वेळार कृती करप म्हत्वाचें आसा अशें भाटेकर हांणी सांगलें। गुड आफ्टरनून। सगळो रिक्वेस्ट आसा हो वोटर्सांक, कारण इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हॅज बिकम अ पपेट ऑफ बीजेपी। सो हांव रिक्वेस्ट करता वोटर्सांक जेणे आपले पोस्टल बॅलट्स जे तांच्या घरा येवन वोटींग घेतला ते ऑलमोस्ट मोर देन 150 वोटींग आसा, तांच्यांनी परत म्हाका दिसता आमकां आपोवन कॅन्डिडेटांक हे इलेक्शन कमिशनान आमच्या फुड्यान हे बॅलट पिंजपाक तरी जाय, नाल्यार त्या वोटराक ते रिटर्न दिवपाक जाय। कारण नाल्यार तेय जर तुमी पिंजशात आनी बीजेपीच्या हातान दिवशात जाल्यार तांकांय धमकी वतली, तांकांय जोर जबरदस्ती वतली की तुमी XYZ कॅन्डिडेटाक वोटींग कित्याक केलें आनी आमकां कित्याक करूना। सो हे सिक्रेट वोटींग एक्सपोज जावं न्हय म्हणून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान आयच्या आयज हाजेर सोल्युशन काडपाक जाय। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।